करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कसे रावले वोगे हड्ड्यातले इगळे आयज हड्ड्यातले इगळे आयज दगदगून जाऊन दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामांत अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा गोंयची मायनींग केस सुप्रीम कोर्टांत चलता. खंय पावल्या ती पळया तो व्हिडिओ. तुमचे कडेन दाट रानां सगळीकडे पाचवी पानां. तुमचे कडेन दाट रानां सगळीकडे पाचवी पानां. पर्यावरण सांबाळात पोट भरची गरज ना. पर्यावरण सांबाळात पोट भरची गरज ना. गोयचे मायनिंग केसीचेर फाटल्या 6 दिसांत सुनावणी घेतना सुप्रीम कोर्टान 3 गजालींचेर भर दिलो. त्यो म्हळ्यार मीन उत्पादनाचेर मर्यादा, मीन उद्देगाचेर नजर दवरूंक रेग्युलेटर, बफर झोन कितलो आसूंक जाय. हातूंतलो बफर झोनाचो मुद्दो सगळ्यात म्हत्वाचो. केंद्रीय पर्यावरण आनी रानां मंत्रालयाची टीम गोंयांत आसा. ही टीम खणींचेर भोंवून बफर झोना विशीं अहवाल तयार करतली. हो पंगड ऑक्टोबराच्या 3ऱ्या सप्तकान अहवाल दितलो. ह्या अहवाला उपरांत कितें तें स्पश्ट जातलें. मिनाच्या उत्पादनाचेर मर्यादा घालतना सुप्रीम कोर्ट 3 गजाली मतीन घेतले. मिनाचो सांठो कितलो आसा, फुडले पिळगेक मतीन दवरून मायनींग, गोंयांत मीन उत्पादनाची कितली क्षमता आसा. सुप्रीम कोर्ट चड करून रेग्युलेटर नेमपाचें काम MOEFक दितली. रेग्युलेटर खण उद्देगाचेर म्हयन्याळो नजर दवरतलो. उत्पादनाची क्षमता इंडियन मायन्स स्कूल तपासतले जाल्यार निरी ही संस्था मिनाचे सांठ्या विशीं अभ्यास करूंक शकता. खबरां वयल्यान अशें दिसता की 3 विशयांचेर सुप्रीम कोर्ट आदेश दिवंक शकता. पयलो विशय म्हणजे कॅप म्हणजे तोपी. मीन कितले काडपा येता दर वर्सा हाजेर तोपी घालप, हाजेर निर्बंध घालप, हो एक विशय जालो. दुसरो विशय सगळे कायद्या प्रमाणे चलूंक जाय. कोणेच कायदो मोडूंक जायना. कायदो मोडटा ताका शिक्षा जावंक जाय आनी जितले मीन सांगलां तितलेंच काडपाक जाय. हें सगळें पळयतलो जाल्यार ताजी प्रशासनान बरी जतनाय घेवपाक जाय. सद्याचें सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार हांचे कडल्यान तें काम जायना म्हणून एक वेगळो वॉचमॅन नेमपाक जाय. वॉचमॅन संस्था, एका मनशाच्यान जावपाचें काम न्ही. वॉचमॅन संस्था, ताका रेग्युलेटर म्हणटात, तसलो रेग्युलेटर नेमपाक जाय. हो दुसरो विशय. आनी तिसरो विशय बफर झोन म्हणजे अभयारण्य जें आसा ताच्या भायर एक वाठार नेमून ह्या वाठारांत बाबा कांयच अश्यो उद्योगी गजाली जावपा जायना. म्हणजे उद्योग धंदे मीन असल्यो गजाली जावपा जायना. थंड आसपाक जाय. जनावरांक आनी झाडां पेडांक शांतता जाय म्हणून तो ट्रान्झिशनल झोन. हांगच्यान गांवां वता आसतना वाटेर तो थंड वाठार, इको सेन्सिटीव झोन म्हणटा, बफर झोन म्हणटात. तो कितलो आसचो, खंय आसचो, हें सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिवपाक जाय. हे 3 गजालीचेर 3 विशयांत सुप्रीम कोर्ट आदेश दितलो असो अदमास आसा. आतां ही प्रत्येक विशय एक घेवन पळोवया. पयलो विशय म्हणजे कॅप. बाबा गोंयांत दर वर्सा कितले मीन काडूं येता, काडपाक इतलें मेळटा पूण कितले काडपाक जाय म्हणजे पर्यावरण आनी हेर सगळ्यो गजाली, प्रदूशण बी सगळें सांबाळून कितले काडपाक शकतात तुमी, कितले काडूंक जाय तुमी, शकतात न्ही, कितले काडूंक जाय तुमी. वयलो कॅप निर्बंध हो कसो थारायतले. तर गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सुचोवणी केल्या की 45 मिलियन टन म्हणजे 45 दशलक्ष टन म्हणजे 4.5 कोटी टन दर वर्साक एक्सपोर्ट करपाक आमकां दिवचें. आतां 4.5 कोटी म्हणजे सगळे नवे न्ही. हातूंतले 2 कोटी खणींतल्यान काडिल्ले नवे मीन आनी 2.5 कोटी सुमार पयलीं जे मीन काडून राशी मारून दवरलेले ते मीन, ताका डम्प्स म्हणटा. ते डम्प्स, त्यो राशी पळय मारल्या न्ही, तातूंतले काडून एक्सपोर्ट करपाचे. ते पयलीं ते एक्सपोर्ट करपाक मेळना म्हणून ते मारिल्ले कुशीन काडून आतां ताका मार्केट आयलां आनी हें मार्केट तशेंच उरतलें अशें गृहीत धरून सुप्रीम कोर्टाक सुचोवणी केल्या की तातूंतले बी आमकां एक्सपोर्ट करपाक दिवचे, अर्थात मार्केट आसल्यार. म्हणटकर हें सुप्रीम कोर्टाक कित्या वयल्यान सांगलां, हे 2 कोटी जे सांगल्यात नव्यान दर वर्सा खणी काडपाचें, ते कित्या वयल्यान. तर म्हाका दिसता की
फाटले फावट आमी 2 कोटी पर्यंत पाविल्ले न्ही, म्हणजे 20 मिलियन 20 मिलियन 20 दशलक्ष, तेन्ना 20-25 दशलक्ष पर्यंत म्हणजे म्हाका दिसता 2002, 2003, 2004 ह्या वर्सांक एक 20-25 मिलियन टन दशलक्ष टन आमी निर्यात केल्ली, तेन्ना कांयच बोवाळ जावंक नाशिल्लो. म्हणजे हाजो अर्थ असो की तेन्ना पर्यावरण सांबाळून आमी काम केल्लें, और पर्यावरण कमीत कमीत पेड्ड्यार करून काम केल्लें. आनीक जे रस्ते आमचे आसात, जे वांकडे तिकडे अरुंद रस्ते आसा, तांचे वयल्यान बसून लॉरी गेल्यार लोकांक चड त्रास जायना आशिल्लो, पूण कोणेच हाजे आड आवाज उठयलो ना आनी तेन्ना शहा कमिशन बी कांय येवचें पडलें ना. म्हणटकर तेन्ना जर अशें आसलें आनी पयलीं परतून जर आमी त्याच भशेन आमी 20-25 दशलक्ष टन म्हणजे 2-2.5 कोटी टन जर धाडले भायर जाल्यार मिनांतल्यान काडून, जाल्यार असो बोवाळ जावचो ना म्हूण. आनी दुसरी डम्प्स बी म्हूण आसा पळय न्ही, ते बी आदींच काडलां. म्हणटकर ते रस्त्या वयल्यान धाडपाक, तें धुल्ल नासतना धाडपाक तें कितले पर्यंत जातलें. तातूंत 45 वट्ट सगळो 45 दशलक्ष टन बसून धाडल्यार हो बोवाळ फुडें हाजे फुडें जावचो ना असो सरकाराचो अदमास आसा. म्हणटकर सुप्रीम कोर्ट कितें थारायता तें पळोवपाक जाय. एकाल 15 दशलक्ष टन वा 20 दशलक्ष टन या 25 दशलक्ष टन कितें जाता तें पळोवपाचें. दुसरो विशय आसा वॉचमॅन संस्था, रेग्युलेटर. आतां रेग्युलेटर कितलेशे आसा. तुका MOEF आसा, म्हणजे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट अँड फॉरेस्ट, म्हणजे रान खातें आनी पर्यावरण खातें भारत सरकाराचें, तो एक वॉचमॅन. दुसरो वॉचमॅन आसा रान हाजें मीन खातें भारत सरकाराचें, ताजें IBM म्हूण आसा, इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स, आनी तशेंच राज्य सरकार. आतां खूब एजन्सी आशिल्ल्यान कुफुजांव जाता, खुबसो गोंधळ जाता. म्हूण एकच वॉचमॅन आसचो, एकच रेग्युलेटर आसचो असो एक कितें तरी विचार. आमचे जरी रेग्युलेटर पळय आसा न्ही, ताची गरज ना. कारण रेग्युलेटर म्हणजे कितें, थंय बी सरकारी अधिकारी आसतले. ते सरकारी अधिकारी खंयच्यान मळबांतल्यान पडचे ना, आसा तातूंतल्यान तांकां घेवचें पडटलें, आसा त्या समाजांतल्यान तांकां घेवचें पडटलें. थंय भ्रश्टाचार जावपाक शकता, कारण तांकां अतिशय पावर एकदम चड आसतलो. म्हणजे तांकां सरकारी नोकरांक शिक्षा करपाचो पावर आसतलो, सरकारी नोकरांक घरां धाडपाचो पावर आसतलो, तांची नोकरी रद्द करपाचो पावर आसतलो, हेर ख्यास्त करपाचो पावर आसतलो, अशे खुबशे, आनी लायसन्स कॅन्सल करपाचो पावर आसतलो. अशे रेग्युलेटराक खुबशे पावर आसतले. म्हणटकीर असले रेग्युलेटरची आमकां गरज ना. आतां आसा त्योच संस्था जर सारक्यो चलत जाल्यार कांयच प्रॉब्लेम जावचो ना. म्हजे नदरेन एक खणी खातीर एक वेगळो लोकायुक्त करचो. जांकां कोणाक कंप्लेन करपाक जाय, कागाळ करपाक जाय, तांणी सरळ लोकायुक्ता कडेन वचचें. लोकायुक्तान मागीर सगळे साधक बाधक सगळे तपासून मागीर आपलो निवाडो, आपलो आदेश दिवचो कितें करपाचें तें. म्हणजे काम बेगीनूय जातलें, कोर्टान जशें लोंबकळत पडटा तशें पडचें ना. आनी दुसरी गजाल, लोकायुक्तान सगळे जे कोण एक्सपर्ट आसा, गिन्यानी लोक आसा हातूंत भितर, कितलें घाल्या बरें, आंतरराष्ट्रीय मार्केट खंय पावलां, आमचे अर्थवेवस्थेक मीन जाय काय नाका, ह्यो सगळ्यो गजाली तपासून मागीर आदेश दिवंक जाता. म्हणून असलो हो वॉचमॅन संस्था पळय आसा न्ही, असलो हो वॉचमॅन आमकां नाका. हातूंत फक्त लोकायुक्त जर घालत वेगळो, बिनाकच म्हणून वेगळो जाल्यार, आनी आसा त्यो संस्था एक मॉनिटर करून, तांचे देखरेख करून, तांचेर पाळत दवरून मीन सारके चलोवपाक शकतात. हो जालो रेग्युलेटराची गजाल. तिसरी गजाल जाली बफर झोन. बफर झोनाच्यो आदींच आमी खुबशे बफर झोनाचेर उलयल्यात. आतां दोनूच गजाली आमच्या राज्य सरकारान सुप्रीम कोर्टाक सांगपाक जाय म्हणटा त्यो. एक, बाबा गोंयांक येदो व्हडलो अभयारण्याचो वाठार गोंयांक हाची गरज आसा काय ना. कारण गोंयची वट्ट एरिया पळय आसा 3700 स्क्वेअर किलोमिटर, चौखण किलोमिटर, तातूंतले 1400 चौखण किलोमिटर ही रानां आसात, आनी त्या 1400 भितर 700 जे आसात ती अभयारण्य आसात. म्हणजे सुमार 18% आमचो वट्ट वाठार आसा ताजो 18-19% हे अभयारण्य आसा. आतां गोंय हे देशांतलें सगळ्यांत ल्हान राज्य आनी अभयारण्याचें प्रमाण सगळ्यांत व्हड. एक सिक्कीम जर सोडलें जायत हेर राज्यां परस व्हड. म्हणटकर बाबा अशें जावप हें बरोबर काय चूक, हें चुकीचें आमी नाका आसतना भरमसाट सगळे एक उमेद येवन सगळीं जनावरां वाचोवया, सगळीं झाडां पेडां वाचोवया म्हणून भरमसाट अभयारण्य करून उडयल्या काय कितें. हाका लागून गोंयचे अर्थीक फुडाराक बादा येतली काय कितें, हाजोय अभ्यास जावचो.
आनी अभयारण्य इतलें जाय काय नाका आनी नाका जाल्यार कितलें कमी करपा जाय हाजेरय सुप्रीम कोर्टान विचार करचो. दुसरो विशय विचार करपाचो म्हणजे अभयारण्य कित्याक दवरतात. अभयारण्य चड करून जनावरांक रक्षण दिवपाक अभयारण्य आसता. गोंयांत कसलीं जनावरां आसात. राज्य सरकारान जनावरांचे सेन्सस 2002 घेतिल्ले म्हणटात आनी तातूंत भितर 50% वयर माकड आनी कुकडां आसात. आतांच्या काळाक माकड आनी कुकडां शहरांनी आनी गांवांनी वचून तुका मेळटात म्हणटकच तांकां स्पेशल रानां कित्याक जाय हाजेरय बी विचार जावचो. असलीं जनावरां आसतना येदें व्हडलें अभयारण्य आमकां जाय काय नाका. कारण जितलें व्हड अभयारण्य आनी जितलें ल्हान राज्य तितले लोकांचे अर्थीक जिणेचेर परिणाम जाता आनी गोंयच्या फुडल्या पिळग्यांचेर हो वायट परिणाम जावं येता. हाजोय बी सुप्रीम कोर्टान विचार करचो. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनू जायात जागे जायात जागे. आमचो दुसरो विशय आसा कला अकादेमींत विष्णू वाघान जो लिपीचे बाबतींत घोळ घाला ताजेर गोवा कोंकणी अकादेमींत विरोध आपलो उक्तो केला आनी प्रेस कॉन्फरन्सांत उक्तेपणान तांणी सांगलां की हें जाता तें बरोबर न्ही. आयज सरकारान ताणें जो निर्णय घेतला की कोंकणी आमी दोनूय लिपींनी देवनागरी आनी रोमी लिपींतय बी आमी मान्यताय दितले आनी आमी दोनी हांकां वेगळे वेगळे पुरस्कार दितले म्हणून तो निर्णय ताबडतोब रद्द करचो अशें गोवा कोंकणी अकादेमीन सरकाराक सांगलां. पळयात तो व्हिडिओ. म्हाका विचारा नासतना पाकल्या तुका धांवडयलो. म्हाका विचारा नासतना पाकल्या तुका धांवडयलो. तुजो धर्म तुजी लिपी घेवन हांव हांगाच उरलो. तुजो धर्म तुजी लिपी घेवन हांव हांगाच उरलो. लिपीच्या आदाराचेर पुरस्कार दिवपाची गरज ना. साहित्य पुरस्कार भाशेक दितात लिपीक न्ही अशें पुंडलीक नायक म्हणटा. गोवा कोंकणी अकादेमीन कला अकादेमीचे निर्णयाक विरोध केला. आमचो रोमी लिपीक विरोध ना पूण लिपीच्या आदाराचेर फूट घालची न्ही अशें अकादेमी म्हणटा. हो अशे तरेचो निर्णय जो आसा तो कोंकणीच्या विकासाक आनी कोंकणीच्या धोरणाक विसंगत आसा, सारको ना अशें आमकां दिसता. आनी त्या खातीर आयज वावुरपी मंडळाची जी बसका जाली ते बसकेंत ह्या निर्णयाक आमी विरोध केला आनी गोवा कोंकणी अकादेमीन खर विरोध केला ह्या निर्णयाक. देवनागरी बरोबर रोमी पुस्तकाक वेगळी कॅटेगरी करपा संबंदान कला अकादेमीचो मनीस अध्यक्ष हें करूंक शकना अशें आमकां दिसता. ताणें तें करचें न्ही आनी त्या खातीर आमचो विरोध आसा. म्हणून आमी एक्झिक्युटीव बोर्ड जो आसा तो गोंय सरकारा कडेन मागता की हो निर्णय ताबडतोब स्थगीत करचो. हे निर्णय प्रक्रियेंत हस्तक्षेप करचो आनी हो निर्णय वावुरपी मंडळाचो आसा तो फाटीं घेवपाक लावचो. वेगळो साहित्य पुरस्कार दिवप साहित्य सल्लागार समितीचे वांगड्यांक बरोबर दिसना. पूण ह्या वर्सा रोमी लिपींतल्या साहित्यांतल्यान कमीत कमी 10 एंट्री आयल्यो जाल्यार वेगळो पुरस्कार दिवपाचो निर्णय कला अकादेमीच्या कार्यकारी मंडळान घेतला. गोंयांत कसलीय गजाल जाल्यार इल्लीशी ल्हान गजाल पसून जाल्यार तातूंत राजकारण हें आसताच. आतां आमच्या संस्कृतीक जिणेंत, आमच्या कलेचे जिणेंत, आमच्या भाशीक जिणेंत खरें म्हळ्यार राजकारण आसूंक जायना पूण तेंय आसा. राजकारण कसलें तर गोंयची जी वट्ट लोकसंख्या आसा 14.5-15 लाख तातूंत 26% ख्रिश्चन आसात आनी हातूंतले 99% कॅथलीक, बाकीचे थोडे हेवटेन तेवटेन आसात. 26% ख्रिश्चन आसात, 65-66% हिंदू आसात आनी 8% मुसलमान आसात. मुसलमान जे पयलीं गोंयांत रावताले तांकां आमी गोंयकार म्हणपा जाता ते हेर गोंयकारां भशेन. पूण मागीर जे आयल्यात ते अजून गोंयकार जावनात. भायल्यान आयल्यात, धारवाड डोंगळे आनी हेर कडल्यान आयल्यात ते अजून गोंयकार जावनात. ख्रिश्चन 100% गोंयकार, हातूंत युरोपियो कोण ना. पूण जालें कितें भारतांतले हेर क्रिश्चनां भशेन ते न्ही. तांची संस्कृताय जी आसा, तांचो संवसार जो आसा, तांचे राजकीय जीण म्हणात, संस्कृताय म्हणात, आनी जीण म्हणात, सगळी अशी वेगळीशी. गोंयच्या गोंयांत तो गोंयकारांचो एक वेगळो संवसार ते थाटून बसल्यात. आनी तांची वोटींग करपाची जी पद्दत आसा म्हणजे आमी अशें मानतात की